नवोदया स्कुलाची बिल्डिंग पोन्नी जाल्या, सारकी करूंक वा नवी बांदूंकूय मेळना. जमनीचे मालकीचो प्रस्न जाला. फाटली कितली वर्सां जाली हो विशय हुमकळटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मध्यस्थी करून विशय तडीक लावपाचें थारायलां. जमनीचो वाद कोर्टात आशिल्ल्यान थंय कितें रिपेर करतले जाल्यार सुद्दां आडखळी येतात. कोर्टानूय हे आदीं समजिकायेन विशय सोडोवपाचे यत्न करून पळयल्यात. नवोदयाच्या प्रिंसिपलांनी पीटीए फाटली कितलीशींच वर्सां म्हाका मेळटा. आतांय मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ते मेळपाक आयिल्ले. तो एडिजन सब ज्युडिशियस मॅटर आसा. आमी अजुनूय बी गव्हर्मेंटान फाटले एक सीएम आमचो तेन्नाय सांगलां की जर तो ओनर रिजॉल्व करपाक तयार आसा जाल्यार आमी अजुनूय बी तेजी सेटलमेंट कितें ती लँडाची दिवन ती लँड जी आसा नवोदया कडेन ट्रान्सफर करपाक तयार आसा. दुसरी बाजू ज्युडिशियल बाजू हांवें ऑलरेडी लिगल बाबतींत एजीक सांगलां ऑलरेडी लिगल ओपिनियन तेजेर घे म्हणून. गव्हर्मेंटाक इंट्रस्ट आसा की नवोदया स्कूल वाळपयचें हें परत एकदां नवीन जावचें फर्निश जावचें. तेच्या खातीर जो लँड ओनरान एक तर तो आपलो कितें आसा ते पयशे जे गव्हर्मेंट दिवपाक तयार आसा ते घेवन सेटल करचें आनी केस मिटून. जमनीचो मालक म्हणटा सरकारा कडच्यान कमीत कमी 1,500 स्क्वेअर मेत्र तरी रेट जाय. नवो मुख्यमंत्री विशय तडीक लायतलो म्हूण ताकाय आशा. आमी आमचो लाडको मुख्यमंत्री हो जाला बीजेपीचो नवो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेज्या कडेन येयल्ले. पूण तेणें आमकां सांगलां की जर तुमी सेटलमेंट करूंक तयार आसा जाल्यार आपूण हो विशय सुटयता. पूण एग्जॅक्ट कशें हें करपाचें हो म्हणजे सारकें कशें तो सेटलमेंट करता कितें रेट आहा की ती आमकां आजून कांय ताणें सांगूंक ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां ही 25 वर्सां केसीची चल्ल्या. केस चलोन थंय भुरग्यांकूय त्रास जाता. थंयचे स्कूल आहा स्टाफ आहा तांकांय त्रास जाता. तेंचे म्हणजे आतां आमी 3 सांगले एक 1,500 तरी तेंच्यांनी आमी ऑलरेडी बरोवन दिल्लें आसा. जे लेटर आसा आमची जितली डिमांड आसा जर कितें आसलें ते काजी आसल्यो आनी कितें सायले आसले कितें आसलें ते सगळे कितें जाय तें आमी डिमांड दोतोरा कडेन दिल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी सांगलां जर तुमी रेडी आसा जाल्यार आमी आपूण तो विशय सुटोवपाक रेडी आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की तो आमकां न्याय दिता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.